कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। आज चित्ताकुला ग्रामातल्या नरसिंह शेट्टा हांगच्या श्री नरसिंह देवाली जात्रा। इनर व्हील क्लब ऑफ कारवार हेमगेल वतीन इनर व्हील डे साजरो। कारवार जिल्हा आस्पत्रेत कारवार अंकोलाचो आमदार रुपाली नाईक हेमी गरम। मासे धरू गेल्याचेर अकस्मात अस्वलालो हल्लो। कारवारात मासे धरू गेल्ली बोट बुडली। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस। आज पळयात आयचे सविस्तर खबरो। आज चित्ताकुला ग्रामातल्या नरसिंह शेट्टा हांगच्या श्री नरसिंह देवाली जात्रा। आज शुक्ल पक्ष द्वादशी। चित्ताकुला ग्रामातल्या नरसिंह शेट्टा हांगच्या श्री नरसिंह देवाली वार्षिक जात्रा ही गुड्यावेली जात्रा बी म्हणतात। सकाळी 9 वाजता श्री नरसिंह देवाली मूर्ती सेवकरी चित्ताकुलची ग्रामदेवता श्री महामाया शांतादुर्गा देवस्थानात गेले। थंय वर्साची मांतुकन परत श्रीची मूर्ती राजेखान बाग मार्गाच्यान तारीवाडा गेली। थंयच्यान पोटींतल्यान सेवेकरी भक्त भाविका सहित देव कुरुंगडार भायर सरलो। कुरुंगडार वचून पूजा पुरस्कार आणि वर्षाचे मानपान कन्न परत देव तारीवाडा हांग येवन देवबाग नरसिंह शेट्टा देवस्थानात परत गेलो। जात्रे निमतान खास असो कन्नड नाटकाचो प्रयोग रात्रीन जावचो आसा। तशेंच फाल्यां धैकालो जावचो आसा। तरी सकाळी 8 ते 1 पर्यंत अभिषेक, तुळाभार, सवाल यासारखे विधी जातले। तर दंपारा 3 फूल प्रसादाचो मुख्य सवाल जावन मागीर धैकालो जातलो अशें श्री नरसिंह सेवा समितीच्या कार्यकारी मंडळा वतीन कळयला। कारवार जिल्हा आस्पत्रेत कारवार अंकोलाचो आमदार रुपाली नाईक हेमी गरम। कारवार जिल्हा आस्पत्रेत अपघात जाल्ले व्यक्तीक आस्पत्रेत आशिल्ले संबंधित डॉक्टर अपघातीचेर दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणान वागतात आणि वागणूक दितात म्हण कारवार अंकोलाचो आमदार रुपाली नाईक हेमी आस्पत्रेतले आरएमओ व्यंकटेश हेमचेर गरम जाल्यो। तशेंच ह्या आस्पत्रेत आशिल्ल्या गैरसोयी बद्दल नाराजी व्यक्त केली। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇದು ರೂಮ್ ಇದೆನಾ? ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್ ಇದು? ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಿದೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ। ನೋಡುದಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ? ಅದು ಬಂದವ್ರು ತೆಗೀರಿ, ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ। ಏನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದು? ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು। ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಲತ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಅದು ಈಗ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೋಗ್ತದಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಈಗ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜನರಿಗೆ, ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾ? ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ। इनर व्हील क्लब ऑफ कारवार
हेमगेल वतीन इनर व्हील डे साजरो. इनर व्हील क्लब ऑफ कारवार हेमगेल वतीन इनर व्हील डे साजरो केलो. या लहान अशा कार्यक्रमात काम गुणगी हेमका फुकट डाटा सेट प्रदान केलो. हो सेट डॉक्टर सुनील कुमार नायक हेमी बसयलो. श्री काम गुणगी हेमी संस्थेचे आभार मानले. सुरवेक संस्थेचे सदस्य नूतन सोनी हेमी स्वागत केले. अर्पणा शेट्टी, सुजाता जोशी हेमी इनर व्हील संस्थेतले आपले अनुभव सांगले. वेदिके हर्षा नायक उपस्थित आशिल्लो. तर संस्थेचे कार्यदर्शी शीतल मांजरेकर हेमी आभार मानले. ह्या कार्यक्रमात रोटरी क्लबचे अध्यक्ष रो सुनील सोनी, कार्यदर्शी गणपती बाडकर तसेच रोटरी क्लबाचे सदस्य हजर आशिल्ले. मासळी धरूक गेल्ली बोट बुडली, 7 जण वाचले. कारवार मासळी मारची बोट बुडली, 7 लोकांले प्राण वाचले. सुदैवान कोणाली जीवहानी जाली ना. ही घटना कारवारच्या अरबी समुद्रात घडली. मलवे निवासी दिनकर करिकल हेमगेली संपर्णिक नावाची बोटीक कारवारच्यान सुमार 8 नॉटिकल मैल लाईट हाऊसा लागीं बोटीच्या तळाक बुराक जावन बोटीत उदक येऊ लागले. हे पळोवन बोटीत आशिल्ले 7 कामगारांक घेऊन करावळी रक्षक पोलिसांक खबर कळोवन रक्षणाची विनंती केली. तेमगे लक्षणाक करावळी रक्षकान तेमकां जाग्यार वचून 7 कामगारां वाचयले. सुदैवान कोणाक काय जीवहानी जाली ना अशी खबर कळ्ळा. मासळी धरूक गेल्ल्याचेर अकस्मात अश्वलालो हमलो, 3 जण जखमी. कारवार मासळी धरूक गेल्ल्या 3 लोकांचेर अकस्मात अश्वलान हमलो करून एकटो गंभीर जखमी झाला तर 2 जणांक किरकोळ जखम झाला. ही घटना मुणगोर तालुक्यात घडली. गवळी दड्डिये नैसर्गिक प्लॉटाच्या काळप्पा भोवी हेमका गंभीर जखम झाला. तिरुपती पुजार वेंकप्पा भोवी हेमका किरकोळ जखम झाला. नैसर्गी लगीच्या अरण्य प्रदेशात डॅमात मासळी धरूक वयतना अश्वलान अचानक हल्लो केला असे म्हणतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 3 आणि भटकळ 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 13 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अंकोला 1, कुमटा 5, येलापूर 1, हळियाळ 4 आणि जोयडा 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,514 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 14,280 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 47 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 5 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 42 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 187 लोकांले मरण झाले असा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.